सर्व समाज बांधवांकई मिगले नमस्कारू आव बालकृष्ण पै आलपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनलांतू आम तुमका स्वागत करता. आमगेले संप्रादने जावो नाजलरी GSB कसने फंक्शन जावो अति प्रधान जानसिल्ले एक रमदयत वलवल. ये वलवला अंतसिल्ले कुवाळे नाजले दुद्दी मंडे अंतु भितरी चांग मेडिसिनल यूस असिन्ने कैरस कुवळे अंतु मस्त वैटमिन C, नियासिन, थायमिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फरस, आयर्न इत्यादि अस. तशीची आमगेले मंडे एंटी हायपरटेन्सिव, एंटी डायबिटिक. तशीची आमगेले दुद्दी अंतु आमगेले इम्यून सिस्टम इंप्रूव करचे. वैटमिन्स, एंटी ऑक्सिडंट्स, ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड, ओमेगा 6 फॅटी ऍसिड अशी आस. आमगेले मलगड्यांक ताजे मेडिसिनल यूस आनीक कळना आसच्या पुरो जाल्यार तांणी आमकां एक चांग सात्विक जान आशिल्ले एक आहार आमकां उपदेश कर दिल्ले आसा. हें वलवल करचें कशी म्हणून तुमकां सांगून दिता मिगेल अम्मा सरोजा आर पै आनीक मिगेली धूव श्रीवाणी बी पै. सगळ्यांगे नमस्कार. आज आम्ही हांगा कोरो तेतून सांगलेली कोंकणीले मुख्य जान आशिल्ले रमदे वलवल ते कशी करचे म्हणून हांगा चोवया. आद्यम हे दुद्दी अशी पातळ करून सिंदिल्ले अशी पातळ करून सिंधुगा आनीक कुवाळे अशी पातळ जावन सिंधुगा अशीची सने पातळ जावन सिंधुगा आनी जे हांकां कूक अशी पातळ जावन सिंदिल्ले आनी जे हांकां एक मंडे घालगा मंडे तशीची अशी पातळ जावन सिंदिल्ले आनी 2 चवली आनीक ताका जांगायले जीवसांग ते तिकसान तुंगे अनुसर जंगालियद चेडूण जांगाले तुंगे गालियद आवत्त कള്ളया इतले जीवसांग आनीक 1 कप सोय हे आद्य एक रोसू काणू वेगळे दवरगा दुसरे कडच्या रोसान आमकां हें सगळें सिजोवन जा ते आमकां चोवया. आद्यम रोसू काण चोवया. आतां हांगा सोय वाट्टून 2 रोसू काडलेले आसा. ह्यो दाट रोसू आतां मागीर पातळ रोसान आमी हें सगळे फोडी सिजोवन जावता. कूक, कुवाळे, दुद्दी, चवळी, मंडे आनी जीवसांग हे 2 कुटी करगा अशी 2 जान चीर जे आमकां घालूगा आनी हे आमी आतां सिजोवन जा दवरता. आतां आमगेले हे फोडी छान जावन सिजल्ले आसा आनीक आमी एक मीठ घालगा. मीठ घालून आमी छान एक एळक्की करून छान हे होदुकोदेंगा. छान होदुकोदेयलो मीठ घालून छान होदुकोदेयलो आनीक आमी हे अशी ऑफ करगा. ऑफ करून आमी नेते कांडा वरलोलो तो दाट रोसू घालता. आनीक उणे नारलेले आमी अशी उंचार घालचे आनीक उणे हिंग घालचे. एक करबाबती घालचे अशी वलवल रेडी. वलवल
well ready.